इतलो ह्याची फाटी आमकां प्रत्येक फावटी आमकां RID फंड येयल्लो आसा आमी आनी तितूंतल्यानूच आमी बरी बरी कामां केल्ली आसा आनी आज सुद्दां आमकां ह्या फावटी येतलो हो आमकां विश्वास आसा। आमी परत उरलो तो टर्म आमचो आमी असोच बरी कामां करया आनी बरे विशय करून घेवया। मनांतली जी आमचे फुड्यान दवरली आसा जी रेजोल्यूशन घेतली आहा ती RIDचो जो फंड आसा आमगेलो तो आमकां मेळपा खातीर मेंबर्सांनी रेजोल्यूशन घेतली आसा। तशेंच प्रत्येक मेंबरान आपले आपले कितें जर ते इश्यू आसा ते आमचे फुड्यान मांडले आसात तेजेर आमी हेजेर विचार करतली। आनी जे इश्यू मांडला तुमचे कडेन सुरेश केपेकरान मांडले आसा ते स्टेट डिस्ट्रिक्ट तालुकाचे ते रेजोल्यूशन मांडले आसा आमचे फुड्यान। तशेंच सुरेश केपेकरान सांगला केपें कितें जावपा जाय म्हणून केपेकरान सांगले आसा की आमकां एक स्टेट थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावपाचें आसा कित्याक जे केपें जो भाग आसा आमकां काणकोणच्यान म्हण सांग्यारच्यान म्हण कुडच्यान हो जो आमकां भाग आसा सगळे लोकांक आमकां केप्यां एक बरें सेंटर आसा आनी सगळे लोकांक आमकां थंय ते येवपाक लागीं आसा तेका लागून लोकां खातीर सगळ्यांक बरें पडटलें अशें म्हणून ते आमकां केप्यां जावचें अशें म्हणून तेणी मांडलें आसा। तेजेर आमी रेजोल्यूशन घेतलें आसा आनी आमी तें फॉलोअप करतलीं। थोडी PG ऑर्डर कितें लेट येता कशें आसा पळय PG ऑर्डरी ज्यो आसा त्यो आमी प्रत्येक फावटी स्टाफाक आमी सांगता की त्यो मेंबर्साच्यो PG भरपाच्यो आसा त्यो प्रत्येक फावटी तुमी भरा म्हणून भरपा जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां आमी तुमी फोन करून सांगात आनी तांकां ती PG भरपा लाया म्हणून सांगलें आसा। ती स्टाफ जे आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्टरांक फोनूय बी करतात आमी प्रत्येक फावटी आमी तांचे फुड्यान फॉलोअप करता मेंबर्सांची PG भरल्या काय म्हणून ती सांगता आमी तांकां फोन केलो म्हणून जर कॉन्ट्रॅक्टर जर ते जर टायम करता जाल्यार हांवें तांकां सांगलें की कॉन्ट्रॅक्टर जर तुमकां आयकना जाल्यार तुमी त्या मेंबराक सांगात बाबा तुगे PG भरपा आसा आनी ती तेणी भरली ना म्हणून मेंबराक सांग म्हणून हांवें ताका सांगलें आसा। आनी ती विचारली तेन्ना सांगता आमी सांगलें म्हणून सांगता। आतां आयज ताका मिटिंगे आपूण परत सांगलें आसा की तुमी अशी जावपा जायना ज्यो आतां आमचे कडेन थोडो टायम आसा आनी ते थोड्या टायमा भितर आमची जी कामां आसा ती आमकां करून काडपाची आसा ताका लागून आतां आमी स्टाफाक परत इन्स्ट्रक्शन दिला की तुमी अशी तुमचे कडेन मिस्टेक जावपा जायना जाता तितली बेगीन तुमी तेंच्यो PG भरपा जाय आनी वर्क ऑर्डरी काडपाक जाय। आनी मेंबरान सांगलें की बस कॉलेजी लेट जाता म्हणून तेणी सांगलां पयलीं तें रेजोल्यूशन घेतलें आनी आतां आमी तेजेर ताका परत रिमांयडर दितली कित्याक स्कुला भुरग्यां खातीर बस ही खूब गरजेची आसता आनी ती निरंकल जो गांव आसा त्या गांवांत ती बस जाय भुरग्यांक ताका लागून ही बस खूब गरजेची आसा ताका लागून आमी तेजेर रिमांयडर धाडटली आनी ताका लेटर करतली। डॉमनिकान एक इश्यू हाडलो तो इंजिनियराचो कित्याक तेणीन म्हणलें कित्याक तेजो कितें तरी गटार आसा तो अर्दूच सारको करपाचो म्हणला पूण म्हाकाय सारकी तेणीन म्हाजे कोणाकूय बी तो इश्यू दवरिल्लो आनी म्हाकाय तेजी सारकी आयडिया ना कित्याक जर तेणीन जर म्हाका पयलीं सांगलें जाल्यार म्हाका तेजी आयडिया उरता आसली तरी सुद्दां तेणीन जो आपलो इश्यू मांडला आसा तो हांव तेजी इंजिनियराक आनी ताका घेवन बसतलें आनी तेजेर तेगे तें सोल्युशन काडटलें। स्पोर्ट्साचो फंड एक आसा तो युटिलायज जायना तो ह्या फावटी कितें चिंतला तुमी युटिलायज करपाक? स्पोर्ट्साचो फंड जो आसा आतां आमी मिटिंगे घेतली आसा रेजोल्यूशन आनीक तो कसो आसा तेणीन म्हणला कितले 60,000 पर इयर आमकां आसा तेजेर आमी सगळ्यांनी डिस्कशन केलां मेंबरांनी आनी तेजेर कमिटी बी आमी काडली आसा। आतांच मिटिंगेक ती कमिटी सगळे आमी बसोन जो आमचो ZP चेसाक टुर्नामेंट करपाचो आमी ठरयला हो प्रोग्राम करपाक ठरयला तेजेर आमी सगळी कमिटी काडली आसा। कमिटी आनी मेंबर्सांक सगळ्यांक घेवन आमी तेजेर उलयतली आनी तो फुडें व्हरतली। पगार कितें वाड जाल्लो आहा पगार 2000 आमकां वाडले आसा। आमच्या मेंबरान प्रत्येक फावटी तेजेर उलयताले कित्याक आमकां पगार वाडचो म्हणून आनी आमकां 2000ची वाड जाल्ली आसा आनी तो आमकां मेंबर्सांक मेळ्ळो आसा। ना फाटल्या म्हयन्याच्यान मेळ्ळो आमकां सद्याक 18 आमकां 18,000 आनी मेंबर्सांक 15 मेंबर्सांक 18,000 मेळटा अध्यक्ष 18
16 आनी 16 उपाध्यक्ष आनी अध्यक्षाक 2,000 आमकां 18 परफॉर्मन्स गॅरंटी तेमची आदले फातोडीचे आमचे MLA आनीक आताचे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष दामोदर भाई नायक यांचे हांव अभिनंदन करता की त्यांचे भारतीय जनता पक्षान आमचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ल्या बद्दल एक सामान्य कार्यकर्तो आनीक जो खूब कितलीशींच वर्सां भारतीय जनता पक्षा खातीर काम करता त्यांच्या दखल घेवन त्यांचे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ल्या बद्दल हांव त्यांचे अभिनंदन करता आनी सगळ्यां मदीं आज ही उमेद आसा आनी आमच्या आज भारतीय जनता पक्षाचे जे मेंबर्स आसा जिल्हा पंचायत मेंबर्स आसा तेणें हो अभिनंदन ठराव आज मांडला आसा मिटिंगेक त्या बद्दल हांव तेंचे दामोदर नायकाचें आमचें अभिनंदन करता.